भयणीनो सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां जेजू कृपा दी. ह्या मिसाची मांडावळ करतात कालांगूट वाराडाची बाबा भयणां तांचे पासत खेरीत भाशेन आमचे मागणे देवाक आमी उबारुया. आमच्यो जोणेकल्याच्यो गरजो आमची इतेसावा ओगेपणान भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन देवा मुखार आमी दवरुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस. आयच्या सेवा धर्माचो विशय ओनितीच्यो सांखल्यो मोडून नीत शिंपडायतले प्रवादी आमी. जेजू ओनिती आड झुजलो. फारिजेवांची वायट कोतुबां तांच्या तोंडार तो सांगतालो. काळजीदारपणान आपलो प्रवादीक वावर करून पोरजेक स्वताच्या मार्गार चलूंक ताणें आदार दिलो. भागिवंत फ्रांसीस शावेरान जेजूच्या पावलांनी चलून प्रवादीक वावर फुडें व्हेलो. ओन बाबार्थ्या मदें जिवन तांकां खोऱ्या बाबार्थाची शिकवण दिली. आमी दर एक क्रिस्ती बाबार्थी जावन आसांव शुभ वर्तमानाचे परगोटणार. जेजूची बरी खबर परगोडटाना जंय ओनीत वसता थंय नीत शिंपडायतले खोरे प्रवादी जावंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानान मागुया. मोगाड बाबा भयणीनो, बावतिजमाचो संस्कार आमी घेवन आमकां सगल्यांक जेजूच्या प्रवादीक कार्यांत आमकां वांटो मेवला. पूण केन्ना केन्ना ही आमची जबाबदारी हो प्रवादीक वावर करपाची ताचेर आमी विसर घातला. जंय ओनीत चलता तें आमी पळयल्या खरी पूण आमचो आवाज ताचे आड उबारूंक ना. असल्या चुकींचो ह्या वेळार उगडास करुया. देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांचाक वार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वोद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो करताय ते आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक खोतखोतीत ओतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवावान आनीक एक देवदूत स्वर्गार थावन देंवून येता तो पळयलो. ताका व्हड अधिकार आसलो
आनी ताच्या तेजान सगलो संवसार जिगजिगलो. ताणें व्हडल्यान बोबाट मारली. ते पडले. मोटें बाबिलोन पडलें. तातूंत आतां देंवचार आनी मेळीं भुतां वस्ती करतात. सगल्या जिन्साची ओळशीकोणी आनी भिरांकूळ सुकणीं थंय जियेतात. उपरांत एका बोलिश्ट देवदूतान दांत्याच्या पेडा सारकी एक फातर घेतली आनी अशें म्हणून सोमदिरांत उडयली. मोटें बाबिलोन शार हे पोरी एकाच फारान नेटान शेवटोन पडटलें आनी तें केन्नाच आनीक नव्यान दिश्टी पडचें ना. विणो वाजयतल्यांचो आनी वाजोंत्र्यांचो नाद, पिल्लूक आनी तुरतुरी वाजयतल्यांचो आवाज आनीक केन्नाच तुजे भितर आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर कसलेच तरेचे कलाकार आनीक कदीच दिश्टी पडचे नात. तुजे भितर दांत्यांचो आवाज आनीक कदीच आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर दिव्यांचो उजवाड आनीक कदीच लोकलोकचो ना. तुजे भितर व्हंकले न्हवऱ्याचो ताळो आनीक कदीच आयकूंक येवचो ना. कित्याक तुजे वेपारी संवसाराचे कुंवर आसले आनी तुज्या गाड्यांनी सगल्या राष्ट्रांक फसयलीं. तेन्ना एक व्हड उरपंजीची बोबाट स्वर्गार तावन हांवें आयकली. सर्वेस्पराक जय. तारण, मोहिमा आनी पदवी आमच्या देवाक. ताचे निर्णय सात्वीक आनी न्यायीक. आपल्या पोजडपणान संवसार मेळयता त्या नावादीक कोलवंताक ताणें कास्त लायली. आनी आपल्या चाकरांक जिवेशी मारल्यांत तांचो ताणें सूद घेतलो. आनीक एक पावट तांणी बोबाट मारली. सर्वेस्पराक जय. ताचो दुवर सासणाच्या सासणांक वयर चडत आसा. उपरांत देवदूतान म्हाका सांगलें, अशें बरय, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपोवणें घेतलां तीं सुभागी. देवाचें उतर हें. आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत तीं सुभागी. सगलीं म्हणुया, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत तीं सुभागी. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रचणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार. आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत तीं सुभागी. तो गवळी आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरोवन सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव. आमी ताचो लोक, ताची पोरजा. जबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत तीं सुभागी. ताचे दारवोटे काडून येयात. ताच्या मंदिरांत भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात. सगलीं बरोबर गायात नोमान. जबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत तीं सुभागी. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो. ताचो माये मोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो. पिणकेचे पिणकेक तो विस्वाशी. जबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत तीं सुभागी. शिव वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या.
सर्विसपूर तुमची सवी आसून लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें जेरुसलेम वचून वेदो घाललो तुमी पळयतल्यात तेन्ना ताचें गोठण लागीं पावलां म्हूण सजमात. तेन्ना जुदयांत आसात तांणी दोंगराचेर पळून वचचें आनी शहरांत आसात ताणें भायर सरून वचचें आनी केदे गांवांनी आसात ताणें शहरां भितर वचचें न्हय. तर बरयलेलें आसा ते सगळे पाळून येवचे खातीर सूत घेवपाचे दीस हे. ते दीस येतच गर्भेस्थाची आनी बालकाक दूद दितल्याचे कोटा. देशाचेर व्हडले संकश्ट येतले आनी हे संस्थेचेर रागाची शिरोट उपसतली. ती तोरवारीन मरण पडटले आनी ताका कैदी करूंक सगळ्यांक लोकां मदें व्हरतले आनी विदेशाचो काळ बरोसर विदेशी जेरुसलेम पांय तोडार मुस्तितले. सूर्या चोंद्रीम नखेत्रां हाचेर कुणास जातल्यो. समदीर आनी ताची ल्हारां घरसतात ते पळोवन संवसाराची कुळां घाबरून मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ते विशीं दुबदुबून मनशां मोडटलीं सुखोन. तर अंतराळाच्यो सोक्ती कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवीन आनी व्हडल्या दबाच्यान कुपावेल्यान आयलोलो ती देखतली. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, भाग्यन फ्रांसीस शेवराच्या नव्यानाचो 5वो दीस आनी आमकां विशय आसा नियाळ करूंक. अनितीच्यो सांखळ्यो मोडून आमी नितीचे एक शीस, एक प्रवादी कशे तरेन ह्या आमी नीत शिंपडायतले. प्रितीच्या भावा भयणीनो, दोळे फुडल्यान आमकां जायती अनितीच्यो कन्यो दिसतात. आमी समाजांत जियेतात, गांवांत जियेतात. पूण पवित्र पुस्तक आमी वाचलें जाल्यार जायते प्रवादी येवन केले आनी ह्या प्रवादांतले व्हडले प्रवादी जावन आसा एक इसायास प्रवादी. तो कितें म्हणटालो जायत, एक मनीस ह्या संवसारांत येतलो, सोडवणे पासत तो येतलो आनी पातकाचें भक्षणें तो दितलो. आनी नवे करारांत आमकां मेळटा तोच तो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार. तशेंच एजिकेल प्रवादी आसा, जेरेमायस प्रवादी आसा, दानियल प्रवादी आसा. हे जावन आतां व्हड्यांतले व्हड प्रवादी. दानियल प्रवादी जावन आसलो एक जाणवायन बोल्लोलो मनीस. सत्य उलयतालो. देवाचें ताणें आयकलें आनी त्याच देवाचो मोग ताणें आख्खे पोटशीक दिलो. नवे करारान आमकां
मेवता की फारिसेवाची नीत एक जाली, दुसरी नीत आनी नेम कायदे, आनी तिसरी आमकां मेवता म्हणल्यार जेजूची नीत. आतां फारिसेवाची नीत कशी आसली? जे फारिसेव जे जेजू कितें करताले ताचे कुड्डेपणां करताले, कुसरेपणां करताले, ताचे देवाचे उतर ते आयकताले, जे कितें परगट्टाले ते, पूण ताजें ते पाडी नासले, बेपरवा करताले. तेच परी नीत आनी नेम कायदे. प्रितीच्या बाब भयणीनो, हे फारिसेवान 2 वासर आसले, ते जायते नेम कायदे पाळटाले, पूण आपल्या जिवितान लायन आसले. लोकांक ते सांगताले अमकें अमकें तुमी करात म्हणून, पूण ते करिनासले. ते जाणवायन बोललेले आसले, ताका जायते शिकप आसलें, पूण व्हडपणान ते जियेले. जेजूची नीत म्हणल्यार एक आमची क्रिस्तांवाची नीत. जेजून कितें केलें जाय? हे सगळे फारिसेव 2 वासुलदारां जुदे वाचले, तांकां ताणें बक्षिलें. आपले कूद काडसान दयाल मोगाचो जेजू आसलो. पयले वाचपान तुमी कितें आयकलां जाय? बेबिलॉन शहराचें निसंतन बागेन सुवाव आमकां कोडीत करता. आनी आयचे शिव वर्तमान कितें सांगता जायत आमकां? आदींच फुडें जेजू परगट करता की जेरुसलेम शहराचें हें निसंतन जातलें. प्रितीच्या बाब भयणीनो, हें जेजू कित्याक सांगता काय? कित्याक आमची तयारी बरे भाशेन सांग. तितलेंच न्हय, शेवटाक जेजू म्हणटा, देवाचो पूत ह्या संवसारांत येतलो तेन्ना आमी गोट रावंक जाय, आमचे तकल्यो आमी ओळखून दवरूंक जाय. आनी तितलेंच न्हय, सोडवून लागीं पावला अशेंय ते सांगता. बागोन फ्रांसीस शेवेर एक देवाचो प्रवादी आसलो, आनी हांगासर आमच्या सांगाताक मदें कलांगूट डिनरीचे पाद्री आसात, प्रवादी आसात, आनी जायते पाद्री आसात, जायतो वावर करतात नितीचे. बागोन फ्रांसीस शेवेर आपलो देश सोडटा आनी आमच्या देशान भितर सरता आनी देवाचें उतर परगट्टा. हे एक जावन आसा प्रवादीकपण. तेच परी जेजू कितें करता जायत? आपलो घरा बसाणून जी ओ नीत चलता थंयसर तो वेता आनी नितीचे वावर करता. आमकां मेवता जेन्ना धाकटुलीं भुरगीं जेजूशी येतात तेन्ना जेजू शिसांक म्हणटा, हाडाय नाका ताका, म्हजे लागीं येवन दी. तेच परी बागोन फ्रांसीस शेवेरान कितें केलें जायत? जेन्ना तो आमच्या देशांत आमच्या गोंयांत आयलो तेन्ना ताणें धाकटुल्या भुरग्यांची काळजां जिखून घेतलीं, तांकां मार्गदर्शन दिलें, तांकां दोतोन शिकयली, संदेश दिलो, आनी सगळे क्रिस्तांवाचें देवास्पण ताणें वाडून घेतलें. प्रवादी एक जावन आसा कोण? देवाचें आयकता, देवाचें उतर परगट्टा, मोगान आनी बोगसोण्यान जियेता, तो जावन आसा एक प्रवादी. प्रवादी जावन आसा एक कोण? जे सुवातेर अनीत चलता थंयसर नीत हाडटा, तो जावन आसा एक प्रवादी. खरो प्रवादी जावन आसा एक कोण? जे सुवातेर झगडीं जातात, जावं ती शांती ना, दुस्मानकाय, तो एक प्रवादी थंयसर नीत हाडून शांतीचो एक कुंवर जाता. प्रवादी जावन आसा एक कोण? एक देवाचो म्हणयारी, देवान मागलेलो, देवान विचललो.
प्रितीच्या बाबीनो ह्या आयच्या दिसाक हे नव्यानांत आमी भाग घेताना जण एकल्याक आमकां एक कार्य आसा आमचे घराब्यान जावन दी जे सुवातेर आमी वावरतात जियेतात भावतात देवाचो वार करतात थंयसर आमच्यान प्रवादी जावंक जाता आनी तेंच नीत शिंपडायतले प्रवादी आमी आनी आमचे पाद्री माद्री ह्या आमच्या देशांत सांदी गांवांत जायतो वार करतात आमी तांकां म्हणूंक जाय आमकां म्हणूंक जाय आमचे खरें जावन आसा हे पाद्री देवान मागलेले आनी तशेंच सभे मासार देवाचे उतर परगट्टले आनी तेच देवाच्या उतराक पाट दितले नीत करतले प्रवादी आमी आमकां सोडेकल्याक प्रवादीक कार्यांत वांटो दिल्लो आसा तर हो वावर आमचो देवाक जाय ते भाशेन आमी करूंक आमकां सगल्यांक बळ मागुया आमच्यो गरजो ह्या वेळार विस्वासान देवा मुखार आमी दवरुया सगळीं उबी रावया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले परजेच्या बावडतीची निगा घेतना समाजांत निती आड उपरासतल्या प्रश्नांक फुडो करूंक तांकां पुरतें मार्गदर्शन दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची गाफूत कर आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेक समाजांत घडटल्या अत्याचारांचेर आपलो प्रवादीक ताळो उबारूंक सत्या आनी हक दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची गाफूत कर देशाच्या दर एका नागरिकान सगळ्या सोबे एका मनान जियोंक समाजांत शांती विस्तारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची गाफूत कर धर्म परगटणाऱ्यांच्या वावरांत मिसळ आसलेल्या सोमेस्तांनी सगळ्या आडकोळींक फुडो करून गरज थंयसर अनिती आड आपलो प्रवादीक ताळो उबारूंक काळजीदारपणान वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची गाफूत कर इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमच्यो खाशा गरजो आमची ते सभा देवा मुखार आमी दवरुया कालांगूट डिनरीन 8 गरजो आसात रेश मागूस नेरूल सिकेरी कांदोली कालांगूट नागवा हारपोरा सालिगांव आनी पिलेन तूं एका फिरगोजेंत रावतल्या बाबा भयणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया दुनिया देवा थोडीच आमची मागणी तुजे मुखार आमी घातल्यात आयच्या दिसा हो प्रवादीक कार्याचो उगडास आमकां केला प्रमाणीकपणान आमचें जिवीत आमी जिवंक जंय जंय ओनीत वसता थंयसर आमचो ताळो उबारूंक निती पासत आमी वावरूंक आमकां सगल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याचे गोठायेन भर ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन
म्हज्या बाबा भणीनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानांक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोबाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक आमकां तुजे कुरपेचें बळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विसरलेल्या पयस सभेचो ग्रास कर. फ्रेंड्स आमचे बागेन बापा, फिलिपनारी आमचे गवळीक बापा, आदारे बेस सिम्या प्युरिफिकेशन फेर्नांडीस,
आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्म दिता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर बागयोन फ्रांसीस शावियरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. दिसाच्या दिसा निती पासत आमी वावरूंक प्रमाणीकपणान आमचें जिवीत आमी जिवंक हो नितीची साखळ्यो मोडूंक आमकां बळ मागून जेजून शिकयलोले मागणे आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षीत हांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ता चरण्यांक आमी बोरभाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो नितीच्यो साखळ्यो मोडूंक निती पासत वावरूंक आमकां बोळान भरतलो जेजू हो पळे आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. भितर येवचें म्हाका फावना पूण जेका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोम्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडें करून उबी रावन कोम्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतिम संस्कार घेतलेले आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है
वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए।
दोयाळ भावा भयणीनो, जेजू आमच्या काळसान आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोधता. तर ह्या वेळार आमच्या दोळे धापुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबे रावया. प्रार्थुया. सूर पुदवेदार देवा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय. तुज्या मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागताव आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. सगळीं बसुया. आयची मिसाची भेट समरुमल्या पाद्री रायन इस्तबेरो ताका आनी सो बलिदानान वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे पोरी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडोल घातलोलें आसा, थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज इंटर रिलिजियस मिटींग जातली सकाळीं 9:15 वरांचेर. म्हणटूच चोत्राय दोवची आयच्या दिसा 9:10 आनी 11 वरांचें मीस आसचें ना, पूण 12:15 मीस आसतलें. इंटर रिलिजियस मिटिंगेंत वांटो घेवंक तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा. तशेंच आमचे पिडेस्त आनी दिव्यांग डिसेबिलिटीज भावा भयणां खातीर मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. फाल्यां 3:30 मीस भेटयता यूथ YCS YSM. नोव्हेंबराचे 30 तारीख याज्ञिका आनी संस्काल्या दादल्यांक भेटयलोलो दीस. त्या दिसा 3:30 मीस आमचो गवळी बाब भेटयतलो. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सूर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. निती पासत वावरूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बाग्योन फ्रांसीस शावेराक, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळें स्लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. Thank you.